हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदांकाळ आमचे भितर आसा. ताचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तेचें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एक वेळार, कित्याक तेच्या जिवितान सोबीतकाय आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वाचूया. ओब्रांता लाबा शिखारा बांदोलो होरो तिनमा सोखा किया रबा खारे तीराता अदित्र लांदे लेहेराबा शीत्र लांदे. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू अबा फादर. प्रकाशनीचो 11वा अध्याय आणि 17वी ओळ आमकां सांगता. रेव्हेलेशन चॅप्टर 11 वर्स 17. सोर पदवेदार सर्वेस्परा देवा, तूं आसाय आनी तूं आसलय. तुजी व्हड पदवी तुज्या हातान घेतलाय आनी तुजी राजवट चलोवंक लागलाय. देखून तुजे उपकार दिन वाचता. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर सांगता की सोर पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसा, जो आसलो आनी ताच्याच हातान सगळी व्हड पदवी आसा आनी तोच ही राजवट चलयता. ह्या संवसाराचो धनी तो आसा, सर्गा राज्याचो धनी तो आसा. तो आसलो आनी तो आसा मोगाच्यानो, आनी तो आमचो देव आसा. तो आमचे भितर येता. तो आमचो देव आसा आनी तो आमकां सांबाळता मोगाच्यानो. कितकी वायट परिस्थिती आमच्या जिवितान आयल्यार पासून मोगाच्यानो तो आमकां त्या परिस्थितींतून भायर काडटा. हर एका परिस्थितींसून, कित्याक तो देव आसा आनी तेच्या हातान सगळें आसा. आनी त्या देवाची हांव आनी तूं भुरगीं आसा. त्या देवाची आमी भुरगीं आसा. कित्याक आमी ताका चूज केला म्हणून न्हय मोगाच्यानो, पूण ताणें आमकां चूज केला. देखून आमी ताची भुरगीं आसा. कित्याक तो आमचो मोग करता. कित्याक तो आमचें काळीज वळखता. तो आमचें काळीज वळखता. तो आमच्या काळजांतली हर एक चिंतना वळखता, हर एक आवडे वळखता. कित्याक आमी ताचो मोग करता. त्या देवाक दिन वाचुया. कित्याक ताचे उपकार आमी हर एका दिसा आठवया. कित्याक तिचे उपकार कितले आठयल्यार, कितले दिन वाचल्यार मोगाच्यान उणेच आसात. कित्याक हर एक दीस ताच्या नांवान आमचो सुरू जाता आनी ताच्या नांवान काबार जाता. कित्याक तोच आल्फा, तोच ओमेगा, तो सुरवात, तो शेवट. हर एका आमच्या जिवितान, हर एका दिसा, हर एका वेळाक, हर एका सेकंदाक, हर एका मिनटाक तो आमच्या सांगाता आसता. ताची हाजीरपण आमच्या सांगाता आसता. कित्याक तो आसा, तो काकुतीचो देव आसा, तो मोगाचो देव आसा, तो अजापांचो देव आसा. अजापांचो देव आसा. तो सामर्थ्यशाली देव आसा. तो आसलो, आसा आनी ह्या फुडें तोच आसतलो. तो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगाता आसता. ना आमकां कसलीच भिरांत ना मोगाच्यानो. कसलीच आमकां भिवची गरज ना. कित्याक तो आमचे भितर येता. तिचो आत्मो आमचे भितर येता आनी तो आत्मो आमी घेवन भोंवता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची आराधना करुया. केन्नाच आमी अशें सजमयना की आमी एकटी आसा, कोण आमचो ना. ना, कोण तरी आसा जो सगळ्यान व्हड आसा आनी तो आमचो मोग करता. सदांच आमी आमच्या मनान एक रिगोवन दवरुया, देव तुजो आनी म्हजो मोग करता आनी तो आमकां केन्नाच एकटो सांडिना. त्या देवाक ह्या वेळार आराधन करुया, ताची स्तुती गावया, वाखाणुया. कुशलकाय, मोगान आनी आपुरबायेन ताची आराधना करुया. वेदाका वाखाणुचो दिन वाचुचो. आराधना आराधना स्तुती आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना. सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को. सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता
स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना। तुझे आराधना पवित्र आत्मा, तुझे आराधना मेरे मसीह, तुझे आराधना स्वर्गीय पिता, तुझे आराधना यीशु मसीह, तुझे आराधना स्वर्गीय पिता, तुझे आराधना यीशु मसीह, तुझे आराधना आराधना आराधना। स्तुति आराधना 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 आराधना। स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। देवावर आराधना देऊया। जीवन देने वाले तुझे आराधना, जीवित खुदा तुझे आराधना। जीवन देने वाले तुझे आराधना, जीवित खुदा तुझे आराधना। मुझे लेने वाले तुझे आराधना, वापस आने वाले तुझे आराधना। मुझे लेने वाले तुझे आराधना, वापस आने वाले तुझे आराधना आराधना आराधना। स्तुति आराधना 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 आराधना। स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना। स्तुति आराधना 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 आराधना। स्तुति आराधना 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 आराधना। स्तुति आराधना 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 आराधना। स्तुति आराधना आराधना। जीवित खुदा तुझे आराधना, जीवन देने वाले तुझे आराधना। जीवित खुदा तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना मेरे मसीह, तुझे आराधना। स्वर्गीय तुझे आराधना मेरे मसीह, तुझे आराधना। हालेलुया।
दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुजी उतरां सासणीक जिविताची जेका ससमाता तो आपल्या जिवितान वयर सरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयचे देवाचे उतर घेयात. खेरीज भाशेन देव आयचे उतरान आमकां आशिर्वाद करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रकाशनीचे दुसरो अवेसर आणि 17वी ओळ. रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 17. आनी थंय देवाचें उतर कितें सांगता तें पळया. कान आसात ताणें आत्मो पवित्र सभेक कितें सांगता तें आयकुचें. जैत व्हरतल्यांक लिपलेलो मान्ना आनी एक धवो फातर दितलो. ह्या फातराचेर एक नांव बरोवन हांव तांकां दितलो. हें नांव घेता ताका भायर रावन आनी कोणाकूच तें कळूंक येवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो हय तिसरे भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता तें म्हटल्यार काल पयले दिसा आमी रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7 थंय आमी पळयलेलें कान आसात आनी आयकुचें. आत्म पवित्र सभेक कितें सांगता तो. जैत व्हरतल्यांक देवाच्या वैकुंठाच्या जिविता झाडाचें आसा तेचें फळ हांव खावंक हक दितलो. काल आमी पळयलें रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 11. जैत व्हरतल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आनी आयज आमी पळयताले हांव तिसरें म्हटल्यार रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 17. जैत व्हरतल्यांक लिपलेलो मान्ना आनी एक धवो फातर दितलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें उतर कितें सांगता तें पळया. लिपलेलो मान्ना. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. लिपलेलो मान्ना. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार इस्रायल प्रजा इजिप्तांसून भायर पडटाली आनी इजिप्तांसून भायर ज्या वेळार प्रजा पडली त्या वेळार ती मोइजेसाक कंप्लेन करूंक लागली. आमी इजिप्तान आसतना आमकां बरें खावंक मेवतालें. आमी इजिप्तान आसतना आमकां जायते बरें बरें आमकां जिवीत मेवतालें. थंय आमी मासाची जेवणां जेयताले पूण हय आमकां कांयच मेळना. प्रेज द लॉर्ड. हय आमकां कांयच मेळना. त्या वेळार मोइजेस देवा लागीं गेलो आनी देवाक तें सजमलें. मोइजेस सांगोचे आदीं देवान तांकां मोइजेसा लागीं सांगलें, मोइजेस त्या परजेक सांग तांकां कुरकुरीची कांय गरज ना. आयज हांव सर्गा वयलो मान्ना धाडून दितलो. आमेन. कितें म्हणटा. आयज हांव सर्गा वेलो मान्ना धाडून दितलो. जें देवदूतांचें खाण आसा तें हांव तांकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. देवदूतांचें खाण हांव तांकां दितलो. आनी खेरीज भाशेन ज्या वेळार जशें देव बापान सांगलें मोइजेसाक तशेंच मोइजेसाक देवान खेरीज भाशेन सर्गीचें खाण दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा. तो जो मान्ना आसलो न्हू तो इतको सॉफ्ट आसलो आनी इतको खावंक बरो लागतालो. इस्रायल परजेन तो खाल्लो आनी खायतूच रावली. आमेन. इस्रायल परजा ती खायतूच रावली. कित्याक तें खाण संवसाराचें नसलें तर तें खाण सर्गी राज्याचें आसलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी देव बापान एक अशी आज्ञा घातलेली. ती आज्ञा अशा भाशेन आसली जें मान्ना तुमी सर्गा वयलो तो दवा भाशेन पडटालो खाला आनी तो वेचूंक जावो आसलो आनी तेची टेस्ट एका बडीशेपच्या दाण्या भाशेन आसताली. तेची चव न्हू बडीशेपच्या दाण्या भाशेन आसताली. आनी खेरीज भाशेन देव बापान सांगलेलें तो मान्ना तुवें जमा करूंक जाय तुका जावो तितको पूण तुमकां सबंद दिसाक जितको जावो तितकोच जमा करात. तुमी तो ठेय नाकात. आमेन. इम्पॉर्टंट कितें तो दवरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बापान कितें सांगलेलें तो मान्ना दवरी नाकात. कितें आसा तो तुमी सरयात. तुमी आसा तो सरयात पूण दवरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. पूण लोकांनी कितें केलें. लोकांनी तो मान्ना
दुसरे दिसाक दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. लोकांनी तो मान्ना दुसरे दिसा दवरलो. ना, मान्ना तुमकां दुसरे दिसा ठेवूंक जायना. देवान सांगलेलें मान्ना तुमकां दुसरे दिसा ठेवूंक जायना. तो मान्ना आजूच तुमी कंप्लीट करूंक जावो वा खावंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो आयजूच तुवें खावंक जाय, दुसरे दिसा ठेवचें न्हू. पूण इस्रायल पर्जेन कितें केलें? देवाची आज्ञा आसल्या ती आज्ञा तोडली आनी इस्रायल पर्जेन कितें केलें? तो मान्ना दुसरे दिसा दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, खावची वस आमकां दुसरे दिसा ठेवूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. खावची वस आमकां दुसरे दिसा ठेवूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण त्या लोकांनी कितें केलें? देवान सांगलें हांव तुका फाल्यां दुसरो दितलो मान्ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण लोकांनी कितें केलें? तो बरो लागता आनी तेंच्या बुद्धी प्रमाणे ती चल्ली. प्रेज द लॉर्ड. तेंच्या विचारा प्रमाणे ती चल्ली आनी तांच्यांनी तो मान्ना दुसरे दिसा दवरलो. सकाळीं उजवडून पळयता जाल्यार इस्रायल पर्सा जो मान्ना जो दवरलेलो आसलो ताका किडे पडले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, सजमन घेयात. जें कितें देवान सांगलां तितलेंच आमी करूंक जाय, तेच्या भायर करचें न्हू. कित्याक तेच्या भायर करणे म्हटल्यार देवाच्या उतराक आमी मान न दिण्या भाशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवान सांगलां आयजूच खावंक जाय जाल्यार आयजूच खावंक जाय, दुसरे दिसा ठेवचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. अशें इस्रायल पर्जेन आपलेचेर पाता पडून घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जुवांवाचो 6वो अवेसोर आनी 49वी लायन कितें म्हणटा पळयात. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 49. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना खाल्लो आनी ते मरून गेले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें म्हणटा. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना खाल्लो आनी ते मरून गेले. पूण हो आसा सर्गार्थान देवलेलो उंडो. प्रेज द लॉर्ड. हो आसा सर्गार्थान देवलेलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. कितें खाल्लें जाल्यार मरचो ना. उंडो खाल्लो जाल्यार मरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो उंडो म्हटल्यार कोण जावन आसलो? ह्यो उंडो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमी पळयता जाल्यार जेजू क्रिस्त खेरीज भाशेन आमकां वेगवेगळ्या उतरां वरवीं आमकां खावंक दिता. प्रेज द लॉर्ड. वेगवेगळ्या उतरां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. वेगवेगळ्या उतरां वरवीं. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा 58 लायनीन कितें म्हणटा? हो सर्गार्थान देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी मान्ना खाल्लो आनी ते मरून गेले. तशें न्हू, हो उंडो खातात तो सासणांक जिवो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हो उंडो खातात तो सासणांक जिवो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी खेरीज भाशेन जे कितें देवाचो उंडो आसा तो आमी योग्य रितीन घेवंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. योग्य रितीन. जर देवान सांगलां तसोच आमी घेवंक जावो. जसो देवान जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसा बरोबर उंडो मोडला तसोच आमी मोडूंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. तसोच आमी मोडूंक जावो. तशेंच आमी वायन पिवंक जाय. तसोच आमी द्राक्षाचो रस खावंक जावो. कित्याक बायबल कितें म्हणटा? ज्या वेळार तूं द्राक्षाचो रस पियेताय, ज्या वेळार तूं वायन पियेताय, त्या वेळार तें वायन न्हू पूण देवाचे कराराचे रगत. प्रेज द लॉर्ड. आनी देव अशे भाशेन म्हणटा पातकाच्या भक्षण्या पासत हें वारयतलें आनी हें म्हज्या उगडासाक करात. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी हर एक वस देवाच्या उगडासाक करता, न्हू ठेवूंक करना. आमेन. न्हू ठेवूंक करना. आमी उगडासाक करता फॉर रिमेंबरन्स. हर एक वस्तू आमी उगडासाक करता. प्रेज द लॉर्ड. जेजून म्हटलें ही म्हजी कूड. खंयची कूड? आपले कडेन दाखयलें, आपल्या बॉडीक दाखयलें आनी म्हटलें ही म्हजी कूड. प्रेज द लॉर्ड. ही मोरोची आसली. प्रेज द लॉर्ड. ही मोरोची आसली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर कितें सांगता तें पळयात. देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता. ज्या वेळार आमी रेव्हलेशन वाचता त्या वेळार आनी हंय कितें तरी वेगळें आमकां मेवता. आनी हंय कितें मेवता पळयात.
जैत व्हरताल्यांक लिपलोलो मान्ना. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो मान्ना डिफरंट आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो मान्ना डिफरंट आसा. हालेलुया. कित्याक ह्यो मान्ना खेरीस भाशेन स्पेशल मनशा पासत दवरलेलो आसा. व्हरताले हांव त्या वेळार तो मान्ना आमकां खावंक मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. तो मान्ना आमकां खावंक मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मान्ना आमकां खावंक मेवतलो. पळय संवसाराची खंयचीच वस्त हालेलुया. संवसाराची खंयचीच वस्त तुमकां देवाचो मोग दिवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. खंयचीच वस्त. आमी म्हणटा संवसारान म्हाका ती वस्त केल्या उपरांत हांव देवाचो मोग म्हाका मेवतलो. ना. प्रेज द लॉर्ड. पळया देवान तुमचो जसो मोग केला तसो कोणाचोच करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बायबल क्लियर म्हणटा जायते भाशेन देव आसात पूण एकलोच जो देव आसा जेणे तुज्या पासत जीव दिला. प्रेज द लॉर्ड. संवसारान तुमी जर नजर मारतात असो आनीक खंयचोच देव ना जेणी तुजे पासत जीव दिला, तुजे पासत मेला. ना. हर एक मनीस जे संवसारान आसात ते दुसऱ्यांका मारतात. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजू क्रिस्तान तुजे आनी म्हजे पासत, फकत तुजे आनी म्हजे पासत न्हू, बायबल म्हणटा आख्ख्या संवसारा पासत ताणें आपलो जीव दिलो. प्रेज द लॉर्ड. न्हू तुजे न्हू म्हजे पासत पूण आख्ख्या संवसारा पासत. होल वर्ल्ड. आमेन. होल वर्ल्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? लिपलेलो मान्ना हांव तेका दितलो. पूण केन्ना? ज्या वेळार जैत व्हरतलो त्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जैत व्हरतलो त्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जैत व्हरतलो त्या पळयात बाबा देवाचें उतर क्लियर सांगता. तेच्या उतरांत स्वतंत्रकाय आसा, तेच्या उतरांत ताकद आसा, तेच्या उतरांत संपूर्णकाय आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. वेळार हांव प्रेयर करता तुमचे पासून. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तुमच्या जिवितान. हांव पळयता वाडची बदलावणी तुमच्या जिवितान. हांव पळयता देवाचें सत तुमी वेंग मारतना. हांव पळयता देवाचें सत घेवन तुमी चलतना. हांव पळयता देवाचें सत घेवन तुमी वयर उबारतना. आमेन. कित्याक देव म्हणटा हांव मार्ग, हांव सत्य आनी हांव जिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजून कितें म्हटलें? येशून कितें म्हटलें? हांव मार्ग, हांव सत्य, हांव जिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाजे वरवींच तुमकां जिवन मागतलें आनी खंयचीच वाट ना जी सर्गा राज्यार वयतली. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त आसा तो एकलोच सर्गा राज्यार तुमकां व्हरोंक जाता. बाकी आनीक वाट्यो नात. कित्याक बाकी ज्यो वाट्यो आसात तेंच्यांनी केन्ना सर्गीच्या राज पळोवंकूच ना. आमेन. एकूच सर्गीची वाट आसा ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्त, येशू क्रिस्त. आमेन. जेजू क्रिस्त. आमेन. आनीक वाट्यो नात. आनीक वाट्यो नात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो परफेक्ट वाट आसा. तो सर्गार्थान देवला, तो संवसारांत रावला आनी परतून सर्गार गेला. आनी तीच वाट आसा सर्गार्थान देवण्याची, संवसारांत रावल्याची आनी सर्गार वचची. आमेन. ज्या वाटेन तो सर्गार गेला त्याच वाटेन आमी वयतला. कित्याक आमी तेचेर विश्वास ठेवता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.